186 पंचायतीच्या वेंचणुकांच्या निकालाच्या फाटभुंयेर राज्यभरात मतमेजणी जाली। मतमेजणेच्या वाठारांत उमेदवार तशेंच तांचे समर्थक व्हड संख्येन हाजीर राविल्ले। ह्या वेंचणुकेंत 5038 उमेदवारांचो फुडार आयज थारलो। पंचायत वेंचणुकेंत 78% मतदान जाल्ले। ईव्हीएम मशिनांचो वापर करिनासतना ही वेंचणूक जुन्याच पद्दतीन बॅलेट पेपराचो वापर करून जाल्ल्या कारणान मतमेजणीक कळाव जालो। ह्या खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकाच वेळार मतमेजणी जाली। ह्या वेंचणुकेन आपापल्या मतदारसंघांतल्यो पंचायती राखपा खातीर सगळ्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी नेटान यत्न केल्ले। तातूंतल्या कांय जाणांक यश मेळ्ळें जाल्यार कांय जाणांच्या पदरांत अपयश आयलें। एकशे 186 पंचायती मदल्यो 160 परस चड पंचायती भाजपाक मेळिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। ह्या पंचायतीचेर भाजपाचे सरपंच बसयतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भोवमान केलो। चडशा अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत वेंचून आयल्या उपरांत आपलो मोर्चा भाजपा वटेन वळयल्ल्याचें दिसून येता। ही वेंचणूक ओबीसी आरक्षणा खातीर तशेंच पावसा मतीक धरून फुडें धुकलची पडली अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर म्हळ्यारूच गोंयचे भाऊसाहेब बांदोडकर हांची शुक्रारा दिसा पुण्यतिथी जाली। ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजे पोरण्या सचिवालयाच्या कुशीक आशिल्ल्या तांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून तांकां आर्गां ओंपली। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मोगू पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हाजीर आसले। भाऊच्या पुतळ्याक हार घातल्या उपरांत मिरामार तांच्या समाधीक मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपली। कुर्टी खांडेपार पंचायतीन मोगो पार्टीचो तेको आशिल्ले रायझिंग कुर्टी पॅनल वेंचून आयला। पॅनलाचे 4 वांगडी वेंचून आयल्यात जाल्यार आनीक एका उमेदवारान ह्या पॅनलाक तेको दिवपाचें उतर दिला अशी माहिती मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकर हाणें दिल्या। पंचायतीचे आमचेच पॅनल जातले आनी वाठाराच्या उदरगती खातीर आमी भेदभाव करिनासतना काम करतले अशें केतन भाटीकार हाणें सांगलां। शुक्रारा दिसा 12 ऑगस्टाक सकाळी 9 ते सांजेच्या 4 वरां मेरेन 11 केव्ही आमोणे फिडराचे वीज खांबो बदलपाचे, वीज सगळ्यांक तेंकपी झाडांच्यो खांदयो मारपाचे तशेंच देखभालाची कामां करपाचे आशिल्ल्यान गोकुळवाडी, लाडजी टावर, माउंटगड बस स्टँड वाठार, पोरणे आनी नवे मार्केट वाठार, पुलीस स्टेशनाचो वाठार, राधाकृष्ण देवस्थानाचो वाठार, मिरिंडा कॉम्प्लेक्स आनी साळकार कॉम्प्लेक्स वाठारांत लायट आसची ना। तशेंच शेनवारा म्हळ्यार 13 ऑगस्टाक 11 केव्ही साखळी फिडरा वयल्या रवींद्र भवन साखळी वाठार, कावेरी कॉम्प्लेक्स, परेश पाडगांवकर कॉम्प्लेक्स, देसाईनगर, सेसा कॉम्प्लेक्स आनी साळकर कॉम्प्लेक्सान लायट आसची ना अशें वीज पुरवण विभागान कळीत केलां।
NGPDA वरवीं येवपी ODP चडांत चड 2 म्हयन्यां खातीर लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्त्यो दवरच्यो. 6 म्हयन्याचो प्रास दीत जाल्यार बेठोच वेळ वगळप जाता. त्या खातीर TCP म्हळ्यार नगर नियोजन खात्यान हो निर्णय घेतला अशी माहिती विश्वजीत राणेन दिल्या. तशेंच शिक्षणीक संस्थांक FSI वाडोवन दिवपाचो निर्णय नगर नियोजन खात्याच्या ह्या बसकेन जाला अशी माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. नगर नियोजन खात्याच्या बसका जाल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान पेडण्याच्या संत सोयरोबानाथ आमगे सरकारी महाविद्यालय आणि उच्च शैक्षणिक संचालनालय हांच्या जोडपालवान पत्रादेवी ह्या इतिहासीक सुवातेचेर गोंयच्या सुटके खातीर हुतात्मा जाल्ल्या त्या खिणांचे विद्यार्थी नाटक सादर करून आदले उगडास जागे करतले हाची माहिती ह्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य फेलिक्स मेलो, प्राध्यापक रोहित फळगांवकर, प्राध्यापक आनंद कोळमकर आणि प्राध्यापक प्रियंका परब हाणें पत्रकार परिशदेन दिली. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें परत एकदा चिखली आनी बोगमाळो पंचायतीचेर आपले पॅनल वेचून हाडपाक यश मेळयला. ह्या पॅनलाचेर चडांत चड तरणाटे उमेदवार वेचून आयल्यात. मंत्री माविन गुदिनो हाणें तेको दिल्ल्या खातीर ह्या उमेदवारांनी तांचे उपकार मानल्यात. गांवच्या उदरगती खातीर आमी सगळे जाण काम करतले अशें ह्या उमेदवारांनी म्हणलां. गुजरात ते केरळ मेरेनच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान ताचो गोंयचेर प्रभाव पडून फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत भोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या फाटभुंयेर राज्य आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दर्यांतल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आनी हेर राज्यांनी सध्या घोग्यांनी पावस पडटा. उण्या दाबाचो पट्टो खर जायत आशिल्ल्यान राज्यांत वादळी वारे व्हांवता. ह्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान राज्य आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणेक सज्ज रावपाचे आदेश दिल्यात. त्या प्रमाण यंत्रणा सज्ज आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्र्यान लेगीत दिल्या. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी गरज नासतना घरा भायर सरचे न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान लोकांक आवाहन केलां. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते अपघात जातात आनी तांचेर नियंत्रण दवरप जायना. देखून लोकांनी गरज नासतना घरा भायर सरचे न्हय अशें सावंतान सांगलां.
दिवचल म्हालांतल्या कुडचिरे वन मावळिंगे पंचायतीच्या राखीव प्रभाग सोंतल्यान भागो भैरू वरप हो ज्येष्ठ उमेदवार वेंचून आयलो. पंचायत वेंचणुकेंतले ते सगळ्यात जाणटे उमेदवार असले. तांची पिराय 82 वर्सां आसून तो मनान आजून तरणाटो आसा. फाटले फावट लोकांनी बरी कामां केल्या म्हूण आतां लोकांनी भोव मतांनी ताका जिखोवन हाडला. नवी उर्जा घेवन कामाक लागतलो तशेंच धंगर समाजाची बऱ्या तरेन उदरगत करतलो अशा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या भागो वरकान सांगलां. सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या आजोशी मंडूर पंचायतीचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आपलो झेंडो उबयलो जाल्यार बेतीम पंचायत तांच्या हातींतल्यान गेल्ल्याचें दिसून येता. आजोशी मंडूर पंचायतीन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 4 उमेदवार वेंचून आयले. तेजस्विनी नायक, नंदेश मोयेकर, प्रेमानंद कुट्टीकर तशेंच आनीक एक उमेदवार वेंचून आयल्यात. दक्षिण गोंयच्या नावेली पंचायतीच्या मतमेजणी वेळार 2 उमेदवारां मदीं बरीच फायट दिसून आयली. निमाणे मेरेन कोण जिखता आनी कोण हारता हेंच कळपाक मार्ग नासलो. रिजल्ट आयलो तेन्ना दोगांयकूय दरेकी 102 मतां पडिल्ली. उपरांत सोडत पद्दतीन निकाल जाहीर केलो. हातूंत मिंगेल कार्दोजो जिखलो. कुठ्ठाळे पंचायतीन ह्या फावट मतदारांनी नव्या आनी तरणाट्या उमेदवारांक जिखून हाडला. म्हत्वाचें म्हळ्यार 7 उमेदवार पयल्याच खेपे वेंचून आयल्यात. प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत नव्या मुखामळांनी कुठ्ठाळे पंचायतीन जैत मेळयला. ह्या मतदारांचे जैत म्हणीत वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांनी लोकांचे उपकार आटयल्यात. वेळसाव पंचायतीचेर पयल्याच खेपे सगळे अपक्ष उमेदवारांचे पॅनल वेंचून आयला. डबल ट्रॅकिंग, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न तशेंच दर्यादेग वाठारांत उबी रावपी बेकायदेशीर हॉटेलां इतलेच न्हय जाल्यार रस्ते, उदक ह्या सारखे मुळावे प्रश्न घेवन गोंयचो एकवट हे पॅनल पयल्याच खेपे वेळसावच्या लोकां मुखार आयिल्ले. लोकांनी ह्या पॅनलाचेर विश्वास दवरीत ह्या पॅनलाच्या सगळ्याच उमेदवारांक वेंचून हाडल्यात. सत्ताधारी भाजपान मतदारांक भुलोवपाचे यत्न केल्ले तरी आसतना वेळसावच्या लोकांनी जो आमचेर विश्वास दवरलो तांकां आमी न्याय दितलेच अशें गोंयच्या एकवटाच्या वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांनी सांगलां.
नावेले उपरांत कुडका बांबोळे पंचायतीनूय सोडत पद्दतीन जाल्ल्या वेंचणुकीन मारियट डिकुनाक लॉटरी लागल्या. आनंद वेल्लेकार आणि मारियट डिकुनाक समान मतां पडिल्ली देखून सोडत पद्दतीन उमेदवार वेंचून हाडपाचो निर्णय घेतिल्लो. हातून मारियट डिकुनाक लॉटरी लागली. दिवचले म्हालांतल्या सरवणा श्री सातेरी देवीचे देऊळ फोडून भांगराच्यो वस्ती मेळून 2 लाखां परस चड किमतीचो म्हालवच पारयलो. देऊळ फोडपाची ही घडणूक बिरेसारा राती घडली. चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून देवीच्या गळ्यांतल्यो भांगराच्यो वस्तू, भांगराचो मणी, नाकांतली नथ तशेंच देवळांतल्यो दिवल्यो तशेंच देवळा कडल्या घुमट्यांच्यो घंटा आनी हेर वस्तू लेगीत चोरल्यात. ह्या विशीं कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन पंचनामो केलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. शाळांच्या विलिनीकरणाचा विषय सध्या राजकीय मळार बरोच गाजपाक लागला. शाळांच्या विलिनीकरणाचो निर्णय सगळ्या पालकांक आनी शिक्षकांच्या एकमतान घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. हो निर्णय घेवच्या आदी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचो विचार करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलां. तुया डॉन बॉस्को वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन दोंगर कापणी चालू आसा. चाळविल्ल्या थळाव्या लोकांनी घडणूक थळार वचून हे काम बंद केले. आचारसंहितेचो गैरफायदो घेवन भायल्या बिल्डरांनी दोंगर कापणी केल्या असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. त्या खातीर उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या दोंगराची पळोवणी करची तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन व्हडली झाडां कापिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तशेंच ह्या बेकायदेशीर प्रक्रियेचेर नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी लोकांनी केल्या. आझादी का अमृत महोत्सव ह्या मोहिमेखाला त्या वाठारांनी हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेखाला रॅली काढताना लोक दिश्टी पडतात. हडोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी बिरेसारा दिसा आझादी का अमृत महोत्सव मशाल रॅली काढली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा उत्तर गोंय भाजपाचो उपाध्यक्ष फ्रँकी कारवालो, विनय चोपडेकर आणि हेर कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणात ह्या मशाल रॅलीत वांटो घेतिल्लो.
तिरंगा ही भारताची वळख जावन आसा आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर एका नागरिकां आणि खास करून माणकुल्या मदीं तिरंगा विशीं जागृताय निर्माण जावची म्हूण हर घर तिरंगा मोहीम राबयल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो म्हणटा। पुराय काँग्रेस हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेच्या फाटल्यान हात धुवून लागल्या, पूण तांचो विरोधी पक्ष फुडारी मात ही येवजण बऱ्या खातीरूच आसा अशें म्हणटा। हाच्या वयल्यान काँग्रेसीन एकमत अजूनय नाशिल्ल्याचें दिसून येता। दर्यान बेकायदेशीर पद्धतीन नुस्तेमारी करप्यां आड खर कारवाय करतले अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या। न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या मुख्य जेटींचेर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान पाळत दवरतले। तशेंच दर्यान नुस्तेमारी करपाक वचच्या पयलीं तांची पुलीस तशेंच नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वरवीं तपासणी जातली अशें ताणें सांगलां। बिरेस्तारा दिसा पारंपारीक नारळी पौर्णिमा आशिल्ल्या कारणान नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी पणजेच्या मांडवी न्हंयत नाल्ल आनी फुलां अर्पण केली तेद्या वेळार तो उलयतालो। येता तो नुस्तेमारीच्या हंगामाचो नुस्तेकारांक बरो फायदो जावचो आनी तांचो वेव्हार बरो जावचो अशी प्रार्थनाय तांणी ह्या वेळार केल्ली। नाल्लाची पौर्णिमाच्या निमतान दर वर्सा नुस्तेकार समाजाचो लोक दर्यान भांगराचो नाल्ल आनी दर्याक फुलां अर्पण करतात आनी आपलो नुस्त्याचो धंदो बरो जावचो अशें मागतात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्ल्या प्रमाण सगळ्या रस्त्यांची दुरुस्ती बेगोबेग करतले अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। गोंयची राजधानी पणजे शारांत पडिल्ल्या व्हड व्हड फोंडकुलांक लागून बाबूश मोन्सेरात तशेंच पणजेच्या महापौर पदार आशिल्ल्या रोहित मोन्सेराताचेर खर टिका जाल्ली। त्या उपरांत पावसाळ्यांत लेगीत रस्त्यांचे बांदकाम झुजा पावड्यार चालू आसले। पावसाळ्या उपरांत ते सगळें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन ह्या वेळार बाबुशान दिलां। मुख्यमंत्र्याक शिक्षण खातें सांबाळपाक जायना जाल्यार दुसऱ्या मंत्र्याक ताणें शिक्षण खातें दिवचें ना जाल्यार शिक्षण खातेंच बंद करून सरळ ह्यो शाळा खाजगी संस्थांक चलोवपाक दिवच्यो अशें आपाचें म्हणणें। गोंयच्या सरकारी शाळांची परिस्थिती सारकीच बाबत आसा। आमी सांगता ते फट दिसता जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमच्या सयत येवन गांवडोंगरी, सत्तरी, सांखळे पाळयेची सरकारी शाळेची अवतिकाय पळोवची अशें आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी सांगलां। सरकारी शाळांनी मुळाव्यो सुविधा लेगीत ना, ह्यो शाळा फकत मतदान केंद्राच म्हूण सरकार तांचो उपेग करतात असो आरोप अमित पालेकरान ह्या वेळार केलो। बिरेस्तारा दिसा रक्षाबंधनाची परब गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली। भावांनी आपल्या भयणुलांकडल्यान राखी बांदून घेतली आनी परंपरा कायम राखली। इतल्या मजगती आशादीप शाळेच्या खाशेल्या क्षमतेच्या भुरग्यांनी स्वता तयार केल्ल्यो राखयो वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराक बांदल्यो। खासा क्षमतेच्या ह्या भुरग्यांनी बांदिल्ल्या राख्यांक मान दीत दोगूय आमदारांनी तांकां तांच्या रक्षणाचे उतर दिले। आपूण एक आमदार म्हणूनच न्हय तर एक व्यक्ती म्हणून तांच्या उतराक आदाराक पावतलो अशें संकल्प आमोणकरान सांगले। जाल्यार ह्या भुरग्यांक सगळ्यांनी बरी वागणूक दिवची अशी मागणी दाजी साळकारान केल्या। ह्या भुरग्यांक दयेचो आनी मायेचो आदार दिवपाची गरज आशिल्ल्याची भावना शिक्षकांनी उक्तायली।